हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्री श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा ग्रामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हंग उपस्थित असेल तसले सगळं आमगेलं कोंकणी भक्तवृंदाक आमगे सादरपूर्वक प्रणाम आणि तशीची कोंकणी भागवत पुराण को हांका माखे अवकाश कर दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेगेले मे क्लियर असणे ऑडियो ऑडियो क्लियर असणे मे वही माता जी। हरे कृष्ण। एक मिनिट स्क्रीन शेयर करता हूँ। सगळं स्क्रीन दिसते असणे वही माता जी दिसतच मग। हरे कृष्ण। आईच विषय असा एनवी ट्रान्सफॉर्म्ड बाय डिवोशन। एनवी म्हणून सांगले रे आमगेल कोंकणी तो मात्सर्य एक मत्सर करचे कोणाल बदली कशी आमगेल मात्सर्य सुद्धा ना प्युअर डिवोशन केन आमी डिवोशन येता की ते सुद्धा ना ट्रान्सफर जावन प्युअर डिवोशना भितर जाता ते आमी आजी पळोवया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे एनवी बदल ही होलिनेस जयपताका स्वामी सांगतात की हांगेल नोट सी देर आर 6 vices काम क्रोध लोभ मद मोह एंड मात्सर्य. We can dovetail everything in Krishna's service except envy. So envy is the thing that we have to renounce. That means that if someone is doing well in devotional service, we envy them. We are jealous of them. We try to mess them up. We try to obstruct their service.
that is not tolerated by Krishna, so that can destroy our bhakti advancement. We should avoid jealousy, envy at all cost. आमगे ना भौतिक जगतातू आमकां कळल्या की आमगेले हे देह कसा आसा भौतिक शरीर हे 5 ग्रॉस एलिमेंटान झाल्या आणि तशीची आमगेले 3 सेटले एलिमेंट आसाचे एक भौतिक शरीर आणि एक सूक्ष्म शरीर आणि एक स्थूल शरीर हे आमगेले ग्रॉस एलिमेंटान जेवत तसले स्थूल शरीर आता आम्ही कसं डोळ्यान पळयते असा की आम्ही कोणाकची आयडेंटिफाय करताची हे एक पुरुष स्त्री प्राणी असे हे करचे ग्रॉस एलिमेंट म्हळ्यार तांगेले ते भौतिक शरीर जावं हे ग्रॉस एलिमेंट आशिल्ले तसले एक हे स्थूल शरीर आणि तशीची सेटलमेंट 3 हे कसले आमगेले ते दिसना आमकां ते सूक्ष्म शरीर कसं आसा मन बुद्धी आणि अहंकार आम्ही खंयचे एक काम करता की हे मन बुद्धी अहंकारान करताचे तातूंत 6 वायसेस कसं आसा काम क्रोध लोभ मोह मद मोह आणि मात्सर्य हे 6 वायसेस केन्ना आमी कृष्णा कॉन्शियसा भितरी आमी सर्वीस करता की आमी केन्ना कृष्णा कॉन्शियस प्रॅक्टिस करता की तेन्ना आमी हे 5 एलिमेंट आमी कृष्णाक सरेंडर करीत फॉर एग्जाम्पल काम क्रोध लोभ मद मोह जाल्यार मात्सर्य कसं आसा हे भगवंताक इच्छना कित्याक की म्हळ्यार आमी मात्सर्य कोणावर मात्सर्य करताची कोण आमगेले आमकां डिवोटीन कसले आमकां बेगीन सांगले माताजी हे तुमगेले कसले चूक जाले प्रभुजी हे तुमगेले कसले हे जाले तेन्ना आमकां सडनली आमकां दिसता की हो कोण म्हाका सांगतलो बाबा ही कोण म्हाका सांगतली अशें आमगेले एक अहंकार आमगेला तूं येता तेन्ना आमकां दिसता की आमी म्हळ्यार आमगेल्या मनात अहंकार येता अहंकार निमित्त आमी कसं करताची खंयचे ना खंयचे एक हे सोदून कशी ना कशी ताका आयकूंक हे म्हणल्यार आमगेला अहंकार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी हे भौतिक शरीर हे न्हयची म्हळ्यार भगवत गीताच्यान आमकां कळचे शिक्षणाच्यान कितकी म्हळ्यार हे आमी हे भौतिक देह न्हय आमी आत्म जाल्यार आमी आमगेले भौतिक शांती भितर इतले एनग्रॉस जाले की म्हण सांगल्यार आमगेले ते 3 मन बुद्धी अहंकार कसो आसा सडनली जागरण जाता आणि आमी केन्ना कसले आमकां डिवोटीन कसले सांगल्यार आमी ताका सहन करनाची तेन्ना आमी खंयचे ना खंयचे रितीन आमगेल्या मनात अहंकार आयिल्ले निमित्त आमी कसं करताची ते वैष्णव अपराध करताचे ते वैष्णवाक कसले सांगचे की तागेलें मन दुखोवचे की असं लोटू आमी करता हे वट्टू कसं आसा आमगेल्या भक्ती जीवनात भितर आमकां मस्त डेंजरस म्हण सांगताचे वैष्णव अपराध केन्ना आमी करू नज म्हण अशें म्हणटात आनी इवन कृष्णाक सुद्दां कृष्ण आपणाक कोणेची कसले म्हळ्यार सहन करता जाल्यार कृष्ण आपल्या भक्ताक केन्ना कोणे कसले सांगल्यार भक्ताक कृष्ण बी सहन करना तशें हांव आमी मस्त केअरफुल उरका टॉलरेट करचे आमगेल्या तूं तेक हे येवका तशें हांव न्हू हे 6 वायसेस काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य भितर मात्सर्यक आमी जाल तितले आमी दूर करच्या प्रयत्न करका आणि एटलिस्ट आमी काम क्रोध आमी कसले आयल्यार बी कशें आमी ताका आमी भगवंता हातूंत डिवोशनाक कशें यूज करेत ताजे बद्दल बी आमी आजी डिस्कस करूया इवन मात्सर्य हातूंत आसून सुद्दां कशी प्युअर डिवोशन आयिल्ले निमित्ती ते मात्सर्य सुद्दां आमगेच्यान दूर जाता म्हळ्यार प्युअर डिवोशनाक कितली शक्ती आसा जाल्यार प्युअर डिवोशन करता जाल्यार आमी कसले वैष्णव अपराध आमी केन्ना करचे ना म्हणले विशय आमी केन्ना एक अंडरस्टँड करून घेवका आणि अनेक हांगा हीच होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांणी एनवी बद्दल कसं सांगताची पळोवया What is envy? Envy is I want to be seen as important and great. And if anyone is a threat to my egoistic ideas, then there is negativity towards that person. कित्याक की म्हळ्यार आमगेल हार्टा भितर कसं आसा इगो अहंकार आशिल्ले निमित्ती आमी खंयचे एक आनी ते अहंकार खंयचे मन बुद्धी अहंकारात फॉल्स इगो फॉल्स अहंकार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी कोणू न्हय आमी एक कसले एक आमगेले एक अस्तित्व ना जस्ट आमी भगवंताल सेव करचे की आमी कृपेन की आमी हांगा आसाची जाल्यारीची आमगेल्या तूं अहंकार जागरण जाता तेन्ना आमी फॉल्स अहंकार कसं करता आमकां कृष्णाच्यान आमकां दूर करता जाल्यार हांगा एक बेस्ट एग्जाम्पल आमी घेवेत हनुमान
केन्ना हनुमानान रामाल एक सेव करका म्हणून रामा बरोबर तांणी एक तांगेली भक्ती तेताची तेन्ना सीता माताक तांणी सर्च करच्याक सोदच्याक लंका वताची लंका गेलता वळी तांणी पळयताची की रावण एक व्हड भांगराचे एक हाजेरी कसले रे सिंहासनार तो बसला तेन्ना हाका दिसता हागेल अहंकाराक हांवें अहंकार हागेल कमी करता म्हूण हनुमान कसं करता आपणाले एक ते बाल कसं उरता ताजी एक मस्त इतली सुरळी 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 करून न्हू ताजी वयर वचून बसता आनी ताका दाखयता तुगेल कसले अवकात तुगेल कसले एक हे आसा तेन्ना रावणाक हनुमानाक अशें पळोवका पडटा तूं कोणू न्हय मगे स्वामी येद्राक म्हूण दाखोवचे खातीर तागेले अहंकार दूर करचे खातीर हांगा एक आपणाले एक कोप जावं एक आपणाले अहंकार जावं खंयचे अहंकार ते अहंकार गुड अहंकार बरे अहंकार हांव रामाल दूत देवाल हांव सर्वेंट म्हणले एक दाखोवचे खातीर हनुमान कसं करता वयर वचून दाखयता तेन्ना जाल्यार तेन्ना कसं आता रावण असले राक्षस आले अहंकाराक केन्ना कमी करचे तांणी एकदम तो अहंकारात येता अहंकारात येवन एनवियस जावन तो कसं करता हनुमानाले बालाक उज्ज लायता तेन्ना हनुमान कसं करता तेच आपणाले एक कोप कसं आसा ते भांगरा लंकी फुल्ल जळोवंक घे न्हू आनी परत कसं करता विभीषण रावणाल भाव कसो आसा तो एकदम एक बरो डिवोटी उरता तागेले एकल्याले घर सोड बाकी वट्टुलो भांगरा लंका कसो आसा जळोवंक घालता अशी हनुमानान कसं केलें आपणाले एक कोप आपणाले एक हे कसं आसा ताका ताणें तागेले फाल्स अहंकाराक ताका कशी ताका एक मात दिली हे आमी हांगा पळोवेत नेक्स्ट पळोवया कशी एनवी ट्रान्सपोर्ट बाय डिवोशन हे कशें जाता द वर्ड एनवी हांगा पळोवेत हे एनवी कसं आसा हे आमी विंगड विंगड जाग्यार आमकां विंगड विंगड हाजे खातीर आमकां कनेक्ट करताचे आमी केन्ना आमी कोणाक पळयले कोणाक कोण एक मनशान अनेक मनशान तागेले गुड फॉर्च्यून ताका कसली एक तागेले एक भाग्य जागरण जालें की तागेल्यान तूं कसली तागेले कडेन वेल्थ आयली की तेन्ना पळयलें तेन्ना दुसरे मनशाक तागेले बद्दल डिस्टर्ब जाता तो अरे बा हाका कशें इतले वट्टू मेळ्ळे म्हाका कसल्याक मेळना अरे हांव इतलो वट्टू त्रास काडटा फॉर एक्झाम्पल एक ऑफिसा भितर सुमार कलीग उरता कोणाक प्रमोशन मेळ्ळें तशी अनेक मनशाक बेगीन हे स्टार्ट जाता ताका एनवियस स्टार्ट जाता मात्सरे येता तागेल्यान तूं हांव इतले वट्टू करचे लागला म्हाका कसल्याक मेळना हाका कसल्याक इतले वट्टू मेळ्ळे तेन्ना हे मात्सरे कसं आसा हे वैष्णव स्क्रिप्चरांत मस्त सुंदर करून वर्णन केल्लें आसा आनी केन्ना आमी हे प्रेम भक्ती भितर कृष्णाल डिवोशना भितर येता की तेन्ना आमगेले हे आमकां करेक्ट आमकां अंडरस्टँड जाता मात्सर्य म्हणलें कसलें म्हूण कित्याक की म्हळ्यार अशी श्रीमद भागवतमाचे 1.1.2 श्लोका सांगिल्लो आसा धर्म प्रोजित कैटवो अत्र परम निर्मस्तराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवतां तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो वा अवरुध्यते तत्र शिबित तत्क्षणे तत्क्षणात् हांगा म्हणलें आसा की कशी धर्म प्रोजित काही खंयचे आमी धर्मा भितर काम क्रोध लोभ हांचे भितर जावं नाल्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष हे वट्टू सोड न्हू आमी जस्ट श्रीमद भागवतमाक आमी घेतले म्हण जाल्यार कित्याक की म्हळ्यार देर इज नो डिफरन्स बिटवीन श्रीमद भागवतम बुक भागवतम आणि पर्सन भागवतम कृष्णातू आणि भागवतमातू कसले डिफरन्स ना हे आमकां कळटा तशें न्हू निर्मत्सराणां सतां हे भागवतम अभ्यास करतलो वैष्णवान कसा का निर्मत्सराण मत्सर उरचे ना तातूंत मत्सरा भितर ताणें भागवतम अभ्यास करचे गेले रे ताका केन्ना खंयचे अंडरस्टँड जायना तशें आमकां हे आनी हे श्रीमद भागवतम इवन अभ्यास केले निमित्त कितले की आमगेले हातूंत आशिल्ले मात्सर्य वट्टू दूर जाता कित्याक की म्हळ्यार निर्मत्सराणां सतां म्हणलें सांगा हे आमी अंडरस्टँड करून घेवका हांगा आमी कशी बाबा हे एनवी ट्रान्सफर जाता डिवोशनांत तेन्ना पळयलें तेन्ना आमी बद्ध जिवा कसं आसाची हे 6 हाच्यान आमी बांदिल्ले आसात कित्याक की म्हळ्यार हे भौतीक जगतच्यान आयिल्ले तशी कित्याक की म्हळ्यार ऑरिजिनली आमी भगवंताले पार्ट एंड पार्सल आमगेले हातूंत खंयचेय कल्मश नाशिल्ले जाल्यार भौतीक जगतात आयिल्ले निमित्त 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुणा निमित्त आमगेले हातूंत हे 6 थिंग्स येतात लस्ट एंगर ग्रीड इल्युजन मॅडनेस आनी एनवी आनी हे 6 कॅटेगरी कसं जाता हे आमकां 5 फोल्ड मिजरी भितरय आमकां घेवन वता हे आमगेल्या जिवनातील 5 फोल्ड मिजरी इग्नोरन्स फॉरगेटफुलनेस सेल्फ एब्सॉर्प्शन
थोड आमगेले फॉरगेटफुलनेस कसले आम्ही भगवंताक विसरलो त्याचे आमगेले अहंकारात जावं आमगेले ग्रीडात जावं आम्ही इतलं बिझी जातात की म्हणा भौतिक जगतात भौतिक वस्तू ते एब्सॉर्प्शन करच्यान तुता ते वट्राचे करच्यान तू एक गरज नाही कारण असा म्हाका आनेक घर जावका मेकड फ्लॅट असा म्हाका बंगलो बांदका माझ्या कडेन हे गाडी असा म्हाका आनी आनी व्हड गाडी घेवका म्हाका आनी कॉस्टली गाडी अशी आमगेले एक डिझायर कसं असा आम्ही इतलं बिझी जाता की म्हण सांगले रे आम्ही आमगेले भगवंताक आमगेले एक स्वरूपचे आम्ही विसरलो ताचे अशी भगवद्गीता ते सांगिलास की म्हणे रे संगा संजायते कामा काम क्रोधो विजायते क्रोधात भवती सम्मोह सम्मोहा स्मृती विभ्रमष्टती आणि स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती केन्ना संगा संजायते कामा आम्ही हे भौतिक जगतात संग करताची आणि आमगेलांतू तू काम उत्पत्ती जाता फॉर एक्झाम्पल खंयची एक वस्तू आम्ही इतलं ताच्या मागच्यान आम्ही लागता की म्हळ्यार ते वस्तू एक एब्झॉर्ब करचे खातीर दिवसन रात्र आम्ही गाडवसे ताच्या मागच्यान घोळताचे केन्ना आमकां ते काम आम्ही खंयचे वस्तू बद्दल आम्ही एक अटॅचमेंट केल्लो वस्तू आमकां मेळना म्हणके आमकां क्रोध येता कोप येता ते क्रोधा भितर आम्ही कसं करताची आमकां आम्ही क्रोधा भितर आमगेले बुद्धीच नाश जाता आमगेले स्मृती आम्ही विसरलो ताचे आमगेले स्मृती नाश जाता आणि ते हातूंत भितर आमगेले आम्ही प्रणश्यते आम्ही कंप्लिटली इतले एनग्रॉस जाता की म्हण सांगले रे आमगेले तातूंत आम्ही ते दलदला भितर आम्ही फसत वताची हे आमकां कळून घेवका की म्हळ्यार एक कशी एक अननेसेसरी अशी अननेसेसरी थिंग्सा बद्दल आम्ही इकट्ठा करच्यान तूं आमगेले जास्ती समय व्यर्थ करच्या ना भगवंताला भक्ती केली म्हणजे जाल्यार भगवंत आमकां ऑटोमॅटिकली वट्टू आमकां दिता ते आमकां हांगा अंडरस्टँड करून घेवया त्या श्लोकाच्यान आणि हांगा आमी पळोव येता कशी एक मनुष्य दुष्ट मनशाक कशी तो आपणाले रस्त्याच्यान हे करचे खातीर हे प्रत्येक लोकांक एक आमी जिवनात पळोव येता हांगा कृष्णाक एक नांव अच्युत अच्युत म्हण सांगले खंयचे एक तातूंत भितर च्युत ना च्युती ना तागेल्या हातूंत कृष्णा हातूंत तो अच्युत आणि अच्युत म्हळ्यार आम्ही आमगेले तसले बद्ध जीव आम्ही हांगा भौतिक जगतात हांगा आम्ही आमगेले एक इच्छा करून भगवंता बरोबर रावची आम्ही इच्छा आम्ही एक एनवियसनेस करून हे भौतिक जगतात आम्ही आयल्याचे तशें हांव न्हू आमके भौतिक शरीर मेळ्ळ्या हे आमकां भगवद्गीताचे सेकंड चॅप्टरांत कळटा कशी आमी कृष्णा बरोबर आरामात आशिल्ले हाका 7.27 श्लोका भितर कृष्ण सांगते असं इच्छा द्वेष समुत्वेन सर्गे यान्ति परंतप इच्छा इच्छा म्हळ्यार कसले इच्छा म्हळ्यार डिझायर आमगेले कसं डिझायर आशिल्ले की म्हळ्यार कृष्ण कसल्याक एकलो एन्जॉय करता आम्ही सुद्धा कृष्णा म्हणून एन्जॉय करता आणि कृष्णाल ओट्टू एन्जॉयमेंट पळोवन आम्ही तागेले आम्ही एनवियस करच्या लागली तशें हांव न्हू इच्छा द्वेष समुत्वेन इच्छा आणि द्वेष ते दोनूय समन्वय जावन न्हू आम्ही कृष्णा बरोबर एनवियस करच्या लागले आणि केन्ना आम्ही कृष्णा बरोबर एनवियस आमगेले मनात आयलवे त्याची क्षणात आम्ही कसं जालें हे भौतिक जगत कित्याक की म्हळ्यार कृष्णा लोकात राबिल्ले नंतर आम्ही खंयचे एनवियसनेस करचे जायना ते प्युअर ते हातूंत मात्र आम्ही कृष्णा बरोबर राबयत कित्याक की म्हळ्यार आमगेले एक स्वरूप कसले कृष्णा सर्वेंट करचे तशीच पळयात आमगेले घरात कोणाक आमी सर्वेंटाक दवरल्या फॉर एक्झाम्पल रांदपीण दवरल्या रांदपिणीन रांदप कंगेन एकल्यान एन्जॉय केल्यार किंवा तीन हे केल्यार आमी गप्प उरतावे ना हायने ते तशें हांव न्हू कृष्ण भगवद्गीताचे 5.29 श्लोका भितर आमकां सांगता की भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती रच्यति कृष्णाक सांगतेस की भोक्तार ಒಟ್ಟು भौतिक जगताचे एन्जॉय मेगे खातीर हांव तयार केल्या आपूण ताजे रियल एन्जॉयर कोण हांव आनी कोण आपूण सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां भूत म्हळ्यार आमी जीव जीव लोकांन हे अर्थ करून घेतले रे अंडरस्टँड करून घेतले रे तो शांतीन आपणाले जीवन करेते आमकां कोणाक कसले जावका आमी म्हणटाची कितले डिस्टर्बा हे म्हणून कितले हो हातूंत गेलो तातूंत गेलो शिकपण आयली कशी आमकां शांती ना कित्याक शांती ना आमकां कित्याक की म्हळ्यार आमी भगवंतान दिले तसले हे भौतीक जगता वयरी आमी आमगेले लॉर्डशीप करच्या वताची ते आमकां हे श्लोकान कळटा तशें आमी केन्ना भगवंताल एक इच्छे प्रकार आमी कसले एक निर्मत्सर करनाशी प्युअर डिवोशन केलें म्हण जाल्यार आमगे जीवन कशी हे जाता म्हणल्यार आमी
हे पळवेत हांगा श्रीमद भागवतमा तू कंप्लीट श्रीमद भागवतमा कसं म्हणलं आसा हे चंद एक कृष्णाल आमकां कथा कशी महान डिवोटी लोक कृष्णाल भक्ती करून आपणाले हातूंत पावली हे आमकां पळवेत हांगा आमी आजी ध्रुव महाराजाले 4th कॅन्टोच्यान हे कथा ऐकुव्या स्वयंभुवा मनु आणि शतरूपाले 4 चेडूं प्रियव्रत आणि उत्तानपाद आणि 2 ध्रुव देवाहुती आणि आकुती तांतूं भितर दुसरे पूत उत्तानपादाल पूत कोण आसा ध्रुवाल बापसू तागेल पूत ध्रुव हे उत्तानपादाक 2 पत्नी लोक एक सुरुची आणि एक सुनीती आणि दोन्ही राणी लोकांक एक पूत ध्रुवा कसा आसा सुनीतील पूत आणि सुरुचील पूत उत्तम आणि किंग उत्तानपादाक आपणाली सुरुची राणी वयर मस्त प्रीत तिका प्रत्येक तिका इतलो तो अटॅचमेंट जात की म्हळ्यार कंप्लीटली तो सुनीतीक कंप्लीटली अलक्ष करता ती व्हड बायल आणि ते सुनीतीक तशें मस्त अहंकार येता तशें आणि हे किंग आपणाले सुनीतीक इतलो तो हे करता की म्हळ्यार कंप्लीटली तो आपणाले सुनीतीक सुरुची केल्ली मी सुनीती कंप्लीटली तो निग्लेक्ट करता इवन तिका पूतो ध्रुवा 5 वर्सां चेडू ताका सुद्दां ना कंप्लीटली तो निग्लेक्ट करता एक दिवस अशें की म्हण सांगले रे ध्रुवा 5 वर्सां चेडू तो बापसूक मेळच्याक बापसूल पॅलेसाक येता आणि थंय पळयता आपणालो भाव सुरुचील पूत उत्तम बापसूले मांडीर बसला आणि तो खुशीन खेळत आसा ध्रुवाक बी दिसता आपूण बी बापसूले मांडीर वचून बसका म्हळ्यार ताका इच्छा येता आश जाता तेन्ना तो वचून बसपाक प्रयत्न करता तेन्ना थंय सुरुची येता सुरुची कसं करता ताका बापेल लॅपाच्यान भायर हाजे वेल्यान मांडीच्यान ताका धुकूळ घालता आणि म्हणटा तू हाजेर बसपाक लायक ना तेन्ना चेरडाक कळना कसं म्हण सांगून 5 वर्सां चेडू ते पाप तो रडच्या लागता ताका मस्त बेजार जाता तो विचारता माता कसल्या कशें म्हणतेस तू कित्याक हांव बसूं शकना मेगेल बापसू तो म्हाका बी बसका मेगेल धाकल भावा म्हणके तेन्ना म्हणटा तो मेगेल पूत तो मेगेल गर्भाच्यान ताणें जन्म घेतल्या तशावन ताका फुल्ल हक्क आसा ते महाराजाल पायार बसचे आणि तू मेगेल पोटाच्यान जन्म घेतलो ना तशावन तुका हक्क ना तेन्ना तो मस्त दुख्ख जाता आवसू हे कशी हांव बसूं शकता म्हळ्यार तेन्ना तू म्हाका विचार नाका तू वच आणि नारायणाक तू तपस्या कर हे जन्मात तपस्या कंगे ना ताका मागूंक गे की आपण सुरुचीला पूत जावन जन्म जाऊ नेक्स्ट जन्मा तू म्हण आणि तू मेगेल पूत जावन केन्ना जन्म जात की तेन्ना तू खावा तेन्ना तू मेगेल महाराजाल पायार तू बसयत म्हळ्यार तेन्ना ताका मस्त दुख्ख जाता 5 वर्सां चेडू एक वटेन कोप एक वटेन दुख्ख एक वटेन गदगद जाते जाते तो आपणाल आवसू सुनीती लागी वता सुनीती लागी वचून सुनीतीक सांगता रडत रडत आज मेगेल हातूंत अशें जालें म्हाका सुरुची मातान मेगेल अशी अपमान केले म्हाका बापसूले मांडीर बसच्या दिलना म्हण मस्त तो दुख्ख जाता तेन्ना सुरुची म्हणटा पळय चेडा तू तू कसले दुख्ख जायनाका कित्याक की म्हळ्यार हे तुगेल पोजिशन हेची कित्याक की म्हळ्यार तुगेल बापसू म्हगेल वयर कसले ताका एक रिस्पेक्ट ना प्रेम ना तशान म्हाका एक दासी पेक्षा बी कमी स्थानान म्हाका दवरल्या आणि तू मेगेल पूत तशा न्हू सुरुची सांगते आसा ते समा आसा कित्याक की म्हण सांगले रे तू आतां तुगेले धाकल भावा वयर मात्सर्य करनाका मात्सर्य करनाशी तू कृष्णाल भक्ती कर ते नारायणाल भक्ती कर आणि तिणे सांगिल्ली समा आसा तू वचून तपस्या कर कृष्णावर तपस्या कर तुका बी बरे एक मेळो म्हण सांगून ती मस्त बेजारा सांगता तेन्ना तो 5 वर्सां चेडू सीदा वना वच्चा लागता केन्ना तो वना वच्चा लागता की तेन्ना ताका नारदाक हे विशय कळता की ध्रुव कशी आपणाले हाच्यान एक बेजारात तो वच्चा लागला म्हण तो येवन नारद मुनी ताका येवन ताका स्पेसिफाय करता ताका सांगता तू 5 वर्सां चेडू आतां खेळची तुगेले वय तपस्या करचे वय न्हय तुगेले आतां तू घराकण वच तुगेले दोस्त तुगेले एक मित्र लोक आसाचे तांगे बरोबर तू खेळ तू आनंदात उर अजून तू सान आसा आतां तू कौमार एज आसा तुगेले आतां तू मुखार पौगंड एज वतलो शिक्षण घेतलो आणि ते तुगेल्यान तू तेन्ना शक्ती येतले वट्टू घेवचे तसले तेन्ना यंग जातले तेन्ना तू
भक्ती मार्गार यो तेन्ना तूं तपस्या करच्या वच आता तूं तुगेल घरा वापस वच म्हूण सांगून ध्रुवाक सांगल तेन्ना ध्रुव सांगता की ना ना आनी नारद मुनी महाराज हांवें मोट्टू एक हे करून घेतल्या डिटर्मिनेशन करून घेतल्या हांव खंयचे परिस्थितीतूं हांव तपस्या करतलोची म्हण तेन्ना नारद मुनी कळता की हाण फुल्ल कंप्लीट डिटर्मिनेशन करून घेतल्या की युद्ध आपूण कशी करून घेना एक तपस्या करचीच म्हण हाणें डिटर्मिनेशन घेतल्या म्हण ताका सांगता तूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अशें तूं एक श्लोक कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस कर आनी तूं गोतस्वे कशी हे करका तपस्या म्हळ्यार कशी म्हण गोतस्वे तुका आमगेलो देह दंडन करका पडटा आहार वट्टू सोडका पडटा कित्याक की म्हळ्यार जेन्ना पर्यंत आमी देह दंड करनाची आमगेल्या देहाक आमी हे करना हे करून आमी तपस्या करनाची तेन्ना पर्यंत आमकां भगवंताल दर्शन जायना म्हण सांगू तेन्ना तो विचारता नारद मुनी म्हाका तुमी सांगाचे तुमीच म्हगेले गुरु म्हाका कसलें गोतना म्हण तेन्ना नारद मुनी तांकां मंत्र बीज बी दिता आनी प्लस सांगता कशी तपस्या करका म्हण सांगले नंतर ते वट्टू तांणी मनपूर्वक ध्रुव आयकून घेता आनी तपस्या करचे लागता अशी तांणी तपस्या करते करते रे फर्स्ट महिन्या भितर बरी कंदमूल आनी फल खावन उरता जंगला भितर मेळटा तसले कंदमूल आनी ते हगूर हगूर कंगेना दिवसा खावचे ते वारा एक दिवस खावचे लागता हगूर हगूर कडे म्हयन्या एक दिवस खावचे लागता हगूर कडे रे वारा एक पटी ओनली पान झाडाचे पान उरता न्ही पडील तसल पान आसाची ते पान साग ते खावन उरता आनी तपस्या करता कंटिन्युअसली आनी कडे रे हगूर हगूर नेक्स्ट मंथात कसं करता ओनली उदा पिवन उरता उदा पिवन तपस करतात नेक्स्ट महिन्या भितर ओनली वार खावन वार घेवनूच करते उरता अशी डिटर्मिनेशनान एक पायार राबूंक येत आनी तो तपस्या करच्या लागता केन्ना तो तपस्या करच्या लागता तेन्ना नारद मुनी तागेले बापसू लागीं वता बापसूक वचून सांगता तू गोतस्वे तुगेलो पूत इतलो सान वयारी इतलो तागेले नॉलेज आसा तो तपस्या करच्या लागला म्हण तेन्ना उत्तान पादाक मस्त बेजार दिसता तेन्ना ताका कळता आपणान मिस्टेक आपणान कितलो व्हड चूक केली आपणाले एक 5 वर्सां चेडवाक सुद्दां आपणान एक बायल मनशील एक हांतू भितर पडून आपूण ताका आपूण निर्लक्ष केल्लें म्हण मस्त ताका बेजार दिसता आनी हांगा ध्रुव कसो करता एकदम बरे रितीन तो तपस्या करता तागेले डिटर्मिनेशन तागे स्टेडीनेस तागे खंयचे एक हे करनाशी डिविएशन जायनाशी तो तपस करता केन्ना तो तपस करते आसतना तागे हृदया भितरी नारायण प्रत्यक्ष जाता चेडू ते नारायण प्रत्यक्ष जालें की एकदम ताका कसं करका म्हण कळना दोळे उगडता दोळे उगड पडले रे तागेले दोळ्या एदराक स्वयं नारायण तागेल्या एदराक प्रत्यक्ष जाल्लो आसा केन्ना तांकां पळयत की तांकां कसं करका म्हण कळना एकदम सन्न जाता तो आनी मस्त एक नमून एक आपणाले एक हे सुद्दां दिसता आनी कंप्लिटली भगवंताक ओबेसन्स करचे कितें आनी तांकां तांगेले रॉड्स दंडवत प्रणाम तांकां करता आनी तांगेले पांयाक चुंबन करचें लागता तेन्ना विचारता का देव परमात्मा विचारता ध्रुवा तू कसल्याक तपस करचें लागला तुगेली कसं इच्छा आसा सांग म्हण तेन्ना ध्रुवाल तोंडाच्यान एक उत्तर बी येना तो आपल्या भावाच्यान बेगीन मात्सर्य कंगे न्हू आनी अटॅचमेंट आता ते हागेल राज्यार हागेल तागेले एक बापसूल एक मांडीर बसका म्हणले एक इच्छा कंगेन आयलो असतो जाल्यार हांगा पळोव येता तो कंप्लिटली विसरून गेला आपूण कसल्याक आयला म्हण सांगून आनी म्हणटा हे परमात्मा हे परमेश्वरा तुका पळयलें आनी म्हाका कसलें नाका न्ही आतां म्हण तेन्ना देव कसं करता देव मस्त करुणामयी ताका देवाक कुट्टू कळता जाल्यार देव कसं करता आपणाले शंख घेवन ताका हांगा लायता आनी ताका प्रयत्न करता ताका हांतूत हाडचे जाल्यार ध्रुव महाराज इतलो शुद्ध जाल्लो की म्हळ्यार इतलो 6 वर्सां चेडूं 5 वर्सां चेडूं कंप्लिटली तो आपणे इच्छा एक एनवियस एक मात्सर्य आपल्या भावा बद्दल वट्टू तागेलच्यान वट्टू दूर जावन प्रेम भगवंता प्रेमाची नदी तागेल्या हृदयात व्हांवते उरता तेन्ना परमात्मा सांगता ध्रुवा तू कसले मागल ना जाल्यार बी मेगेल हांव तुका एक तुगेल मेगेल भक्त तुका हांव एक वर दिता कित्याक की म्हळ्यार तुगेले एक तू तुगेल बापसूल पायार बसक तू हे करचें की तुका हांव एक कंप्लीट एक ध्रुव लोक दिता तुका हांव ते लोक आजही आमी पळोव येता ध्रुव नक्षत्र ध्रुव लोक आमगेले भौतीक जगतातू आसा
जाल्यार प्रळय काला भितर ते ध्रुव लोक नाश जायना. इवन सगळे लोक इवन महर लोक तपो लोक हांगा आशिल्ले तसले ऋषी मुनी सुद्दां ध्रुव लोकाक वचपाक तांकां इच्छा करतात. कित्याक की म्हळ्यार वट्टू हे देवाल अवतार आसा न्ही, हे वामन नरसिंह वराह आनी वट्टू वतना ध्रुव लोका भितर वचूंक न्हू रेस्ट करूंक न्हू तांणी मुखारी लोका वतात. तशें हांव ते ध्रुव लोकाक इतलो ताका एक रिस्पेक्ट आसा. तशें हांव न्हू केन्ना हे ध्रुवाक हे माग नाची तो कसकी माग का म्हणा येयलो जाल्यार भगवंतान कसं केलें तागेले एक एनवियस नेचर कसं आसा प्युअर डिवोशना गेले निमित्त ताण माग नाशी भगवंतान वट्टू दिल ताका. हे आमी हाज्या निमित्त कळता आमकां कसं कळता की आमी एनवियस करका म्हूण ना कोणा वयरीची. भगवंत आमगेले एका योग्यते प्रमाण कसं इच्छा आस की तो आमगेलो परम पिता, तो आमगेली इच्छा कसं आसा ते पूर्ण करता. म्हणल्यार आमकां हे हाज्यान हे कशी ट्रान्सफॉर्मेशन जाता एनवी डिवोशना भितरी ते आमकां हे उदाहरणेन हे कथा निमित्त कळता. तशीची आम्ही प्रल्हाद महाराजाले इतिहास पळयत कशी एक 7th कॅन्टो भितर प्रल्हाद महाराजालो सांज चेडू तो सुद्दां 5 वर्साचो. तो तागेलो तो बापय एक क्रूर राक्षस आणि एनवियस कित्याक की म्हळ्यार हे राक्षस लोक रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यपू हांणी वट्टूची भगवंताले महा एक हे लोक तांणी एक एनिमीस. तशें हांव न्हू तांगेले मना भितर केन्ना भगवंता वयर सुद्दां तांणी एनिमी करताचे आनी भगवंताल भक्त उरताचे तांगेले वयर तांणी तांकां मस्त एनवियस. तांकां दिसकी म्हळ्यार हांव राजा हांव देव म्हाका सगळ्यान पूज करका असल तांगेले एक मनात तांगेले एक विचार उरता. तशें हांव हांगा आमी पळयत कशी एक एनवियस आशिल्लो तसले एक दृश्ट हिरण्यकश्यपूक सुद्दां तागेले पुताल भक्तीन कशें तो नरसिंहदेव तागेले प्रत्यक्ष जाता आनी देवाल हातान तागेले मरण आयिल्ले निमित्त प्रल्हाद महाराजाले एक पुण्या निमित्त ताका एक सायुज मुक्ती मेळ्ळे. भगवंता हातान ताका मरण जालें जाल्यार तांकां सायुज मुक्ती मेळ्ळे. कशी एक भक्ताल एक कशी पळोवप कशी एनवियस एक डिवोशना भितरी ट्रान्सफॉर्म जाले. म्हणल्यार हे एक श्रीमद भागवतमाचे 7th कॅन्टो भितर येत तसले प्रल्हाद महाराजाले एक कथा. नेक्स्ट आमी पळोवया कशी एक एनवियस कशी एक ट्रान्सफॉर जाले. म्हणले 6th कॅन्टोचे एक कथा येता. आमकां कोट्टू गोत्सा कश्यप मुनी. कश्यप मुनी आनी कश्यप मुनीक 2 पत्नी दिती आनी अदिती. हांगा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक डिस्क्राइब करते आसा हाचे वर्णन करते आसा कशी दितील चेडूव मारुता कशी तांणी भगवंताल देवी देवताल एक स्थान तांकां मेळ्ळे म्हण म्हणले तेन्ना हांणी विचारताची परीक्षित महाराज गुरुदेवा तुम्ही सांगाची कशी हांकां ब्राह्मण देवा सांगाची कशें तांकां हे मेळ्ळे कशें तांकां ते स्थान मेळ्ळे म्हणले तेन्ना हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगते आसा की दिती आनी अदिती म्हणले 2 पत्नी लोक कश्यप मुनीक आमगोत आशिल्ली तशी अदितीले वट्टू चेडूव देवी देवता इंद्र चंद्र वायू वरुण अग्नी वट्टू लोक असं आसा कितले देवी देवता आसाची तांणी वट्टू अदितील चेडूव आनी दितील चेडूव कोण दितील एक एनवियस नेचर कित्याक की म्हळ्यार तेन्ना अदितीक चेडूव जाते उरताचे तेन्ना दितीक चेडूव जायना ती गर्भवती जायना तेन्ना तीक मस्त ईर्षा जाता ईर्षा भितर तिणें गर्भवती जाले निमित्त ते अबॉनिमेबल टायमार तिणें हे कन्सीव केले निमित्त ती हिरण्यकश्यपू आनी हिरण्याक्ष म्हणले भारी राक्षस लोक जन्मा येताचे आनी तांणी पुरा तिन्ही लोकां भितर मस्त हलचल करून गेली वट्टू लोकाले जीवनात मस्त डिस्टर्ब करता तांणी मुखारी इंद्राल एक सहायान इंद्राल एक म्हणण्या निमित्त लॉर्ड विष्णू निमित्त तांगेले एक हत्या जाता तांगेले हे जाता तशें न्हू हे दितीक वत उरता तशें तिका हे इंद्रदेवा वयर मस्त राग एनवियस कशे तरी करून गे न्हू आपणाक एक इंद्राक मारची तसले आपणाक एक पूत जन्मा जावका म्हणल्यार ती एक डिटर्मिनेशन दवंग येती जाल्यार ती अशी ऍक्ट करता की म्हण सांगल्यार आपणाक कसले गोतना आपण एकदम इनोसेंट अशी ती आपणाले बामणा येद्राक कश्यप मुनी येद्राक तशी ऍक्ट करता आनी तशी ऍक्ट मात करची न्ही ती इतली सेव करता की म्हळ्यार एकदम एक पतिव्रता स्त्री कशी घोवाल सेव करता बामणाले
ताका टायम टू टायम हे करचे, ताका खुशी दिवचे आनी खंयचे जलस करचे ना. एकदम तिगेले एक सात्वीक गुणा भितर येवंक न्हू. इतली सेव करतकी म्हळ्यार ती ऑटोमॅटिकली कश्यप मुनीले मन कसं आसा तिगेल कळ येवच्या लागता. ताका एक मना भितर गोतुरता ही कितले एक एनवियस नेचर जाल्यार तेल बिहेवियर फुल्ल कंप्लीट ती अशी ऍक्ट करतकी म्हणून सांगल्यार हे कश्यप मुनीक हे कसले कळना. कश्यप मुनी कंप्लीटली तिगेला तू एब्सॉर्ब जाता. हा आणि तिका मस्त आनंदा भितर तिगेल ಒಟ್ಟು सेव घेता. तिका तिगेल हे पळोवन मस्त आनंद जाता आनी तिका विचारता आनी प्रिय पत्नी तू इतलो बेगा सेव करचे आसा, सांग तुगेली इच्छा कसा आसा सांग, हांव तुगेले पूर्ण करता. पयली ती कसं करता आपल्याला बामणा खंयच्यान एक प्रॉमिस घेता, म्हगेली इच्छा पूर्ण कर म्हण सांगून. आनी ताका बी कळता की ताका दिसता ही कंप्लिटली चेंज येवच्या पुरो. इतली बरी सात्वीक बायल मेळी जाल्या म्हण सांगून तो आनंदा भितर पळय बायले घोवाक एक ती बायलेक विचारता की तू कसं जेवका म्हणते ना. ती सांगता पळय तू हे केल्लो आसा, म्हाका प्रॉमिस केल्लो आसा, म्हाका एक अशी एक पूत जन्मा येवं तो इंद्राक मारका ताणें, इंद्राक मारता तसले एक शूर वीर एक म्हाका पूत जन्मा येवका म्हण तेन्ना ताका मस्त बेजार दिसता. कित्याक की म्हळ्यार इवन इंद्र सुद्दां ना तागेलो पूत अदितील पूत तशें म्हणून ताका आपल्याला पूत म्हण न्ही जाल्यार हिगेले एक विचार आसा आनी अजुनूय ही चेंज जालें ना न्ही म्हणून ताका मस्त बेजार दिसता. जाल्यार हे पटी तो कसले चूक करना. हे पटी लेखता आपूण करेक्ट जावंक ना आतां हिका एक समय हे करका रस्त्यार हाडका म्हण सांगून तो म्हणटा पळय म्हगे प्रिय पत्नी तुगेले म्हाका मस्त आवडले, तुका सेवाच्यान हांव मस्त खुशी जाला. आनी हांव तुगेली इच्छा पूर्ण करता जाल्यार ते इच्छा पूर्ण करता जाल्यार तू एक व्रत करका म्हणते ना. ती विचारता हे पतिदेवा तू खंयचे व्रत सांग म्हाका, हांव करता म्हणते ना. सुखदेव गोस्वामी हांगा परीक्षित महाराज विचारता सुखदेव गोस्वामीक, सुखदेव गोस्वामी ते खंयचे व्रत म्हाका सांग, खंयचे व्रत केले तिणे. आनी कश्यप मुनीन दितीक खंयचे व्रत सांगले म्हणते ना. सुखदेव गोस्वामी सांगता एक पुंसवन म्हण एक व्रत आसा ते तिणें व्रत केले म्हणते ना. ताजे वर्णन करता सुखदेव गोस्वामी. आनी हांगा कशें तिणें दितीन ते हे केले म्हणले 6th कॅन्टोचे 18 चॅप्टरा भितर मस्त सुंदर वर्णन आसा. हातूं भितर कश्यप मुनीन एक सांगले ना दितीक कस करका तुवें, कशी व्रत करका. आनी तिका सांगता 1 वर्ष पर्यंत हे व्रता पालन करका. आनी हे व्रता पालन करतना तू फाल्स उलोवचें ना, एनवियस जावचें ना, कोणाले विशय उलोवचें ना. आनी वट्टलोकाक परत प्रिती हाज्यान उरका. आनी तू शुद्ध उरका, खंयचे अबॉर्नेमेबल थिंग्स खावचे ना. इवन सकाळी उठूंक घे न्हू, सूर्यान उठचे पयलीं तू ब्रह्म मुहूर्तात उठका. उठूंक घे न्हू, शुचीभूर्त जाव न्हू, स्वच्छ जाल्ले धवे वस्त्र कशाय वस्त्र घान घेवका. आनी तसले तुवें ज्वेलरी घान घेवका. आनी घान घे न्हू सकाळी उठूंक घे तुवें हे व्रत स्टार्ट करका. हांगा लक्ष्मी आनी नारायणाल तुवें पूज करका, मस्त सुंदर जावन व्रत करका. आनी तांकां भोग लावका. खंयचे खंयचे बरे बरे वस्तू हाण घे ना. ते भोग लायील तसले वस्तू कसं करका तुवें भगवंता लायील तसले एक ब्राह्मण पती पत्नी आपूण घेन तुवें तू तुगेले बामणाले एक हेल्प घेवंक घेना. दोग लोकांक ताका तागेले दोग लोकांक मेळ न्हू, हांव आनी तूं मेळ न्हू, लोकांक ताका सर्व करका ब्राह्मणाक. आनी ताजे नंतर तुवें एक यज्ञ करका. यज्ञाक तू ते आहुती दिवका. यज्ञात आहुती दिले नंतर ते देवाक पावता. आनी तशें ते आहुती दितना तू तेन्ना परंत तू कसले एक तोंडात एक उदकाच अंश सुद्दां घालचे ना. कंप्लीटली तू शुद्ध मनान तू तपस्या करका म्हणटा. आनी केन्ना ही तपस्या करता म्हण कळत की तेन्ना इंद्रदेवाक कळता ही तपस्या करच्या लागल्या म्हण. आनी ताका दिसता ही कसल ना कसत तरी चूक करतली. केन्ना चूक करता की आपूण हिगेले तपोभंग करका म्हणले एक इच्छान इंद्र थंय येता, प्रत्यक्ष जाता. आनी इंद्र आपणाल्या आवयक पांय पडता. म्हणटा हे माता म्हाका कळ्ळे तू तपस्या करच्या लागल्या म्हण, एक व्रत करच्या लागल्या म्हण, तुका सहाय करया म्हण हांव तुगेलो पूत, हांव तुका सहाय करया म्हण आयला म्हणटा. आनी ही बी अडना म्हणटा. आनी तिगेले तिका यज्ञा कसं जावका की हवीस लाकूड हाड दिवचे, फूल हाड दिवचे, पत्री हाड दिवचे, ಒಟ್ಟು तिगेले तिगेले बरोबर उरता. तिगेले पुरा सेव करचे, ती कसं हे करचे. आनी दिती सुद्दां बरी एकदम तिणे एक मनान तिका ते पूत जावका म्हणले की इच्छान पळय मस्त एक भक्तीन ती हागेले नारायण आनी लक्ष्मी सेव करता.
आणि ते कसं सांगितलंस की हा आपल्याला पतीनं कशी ते व्रत कर का एक दिवस चूक नाशी आणि ते करते 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 ती इतकं ती वीक जात की म्हळ्यार ताजे बद्दल सुद्धा ती काळजी उरना ती कित्याक की म्हळ्यार जेवण हे कंदमूल खाऊन उरचे आणि ते बी इडी दिवस देवाल पूज कंगेनो कडेन मंत्र उच्चार कंगेनो जप कंगेनो सांजेर ताजे एक हवन कंगेनो यज्ञ कनो तदनंतर ती आपल्याला एक आहार कसा असा ते घेते उरता तशी मस्त दिवस होता तशी 1 वर्ष जाते जाते होता आणि ती गर्भिणी जातात त्याच्यामध्ये हा भरील गर्भिणी सुद्धा ते सेव करते उरता आणि तिका कश्यपा सांगितलं उरता जेन्नापर्यंत तुका चेरडू पोटात असा तेन्नापर्यंत तू सेव करकाची त्याच्यात ताका तुगेल पुताक चेरडाक मस्त शक्ती मिळता इंद्राक मारत तसल शक्ती येता म्हणून सांगितलं उरता तशा ती मस्त एक एक बरे एक हाज्यान डिटर्मिनेशन करता तशा तिगे हृदय बी शुद्ध जाते 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 आईल उरता ते देवाल डिवोशन केले निमित्त आणि इंद्र तिगेर आजूबाजून फिरल्यार बी ताका कसले ती एनवियस दृश्ट्यान पळयना आणि तागेले ಒಟ್ಟು ताण कसं सेव करता ते बरे रितीन ताक हे करता आणि ती बी बरे रितीन उलयता एक दिवस कसं जात की म्हण सांगले रे तितक ती टायर्ड जाल्ली उरता 9 महिने कंप्लीट भरील गुरबीण ती हा एक दिवस पुरा हवन कंगे हे कंगे नो जेवण करती आणि ती कितलं थकील उरत की म्हण सांगले तशी तोंड धुवन अशी हात धुवन अशी ती वचून न्हिदता तेन्ना इंद्राक कळता ओ आतां म्हागेले बरे म्हाका एक हें मेळ्ळें म्हण तो अष्टांग तागेले एक सिद्धी उरता कण तो कसं करता त्या अष्टसिद्धीक यूज कंगे न्हू तिगेले गर्भात प्रवेश करता आणि ती कंप्लीट ती अनकॉन्शियस जावतच करता आणि वचूंगे न्हू थंय तिगेले गर्भाचे आशिल्ले तसे शिशु वयर आपल्याले ब्रह्मास्त्रान ताजे वयर एक वज्रासन ते ताजे वयर ताजेर हे थंडर बोल्टान ताजे वयर तांगेले वयर ते चेरडा वयर एक प्रहार करता केन्ना तो प्रहार करता की ते एक चेरडू आशिल्ले 7 चेरडू भितर तयार जाता आणि 7 चेरडू लोक हे कर रडच्या लागता किता मारता तेन्ना म्हणटा गप्प बसा रडच्या ना तुम्ही रडच्या ना कित्याक की म्हळ्यार हानी थंय हलचल केले रे आवसूक खंय जागी जातले म्हण तिका भंय उरता हा तेन्ना आणि तांणी आणि तांकां बी मारका म्हण तांणी ते 7 चेडवांक बी तो आनी कट करता ना केन्ना 7 चेडू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 बाय 7 हे कितले जाता 49 चेडू थंय तयार जाता आणि तेन्ना तांणी सांगच्या लागताची हे आमगेलो होड भाव तू आम कित्याक मारच्या लागला आमी तू आमगेलो होड भाव तुगेलो आमी सान्न सान्न साकली भयण चेडू आमी कसले तुका कसले हे करनाची आमी तुका हेल्प करच्याक आमी देवाक हेल्प करच्याक आमगे जन्म जाल्लो आसा आणि तशें न्हू आमी तू आमकां मारन कसले यूज ना आमी तुगेले सेव करून उरताची म्हळ्यार तेन्ना आमी मारूता लोक मारूत आमी म्हण सांगले तेन्ना इंद्रदेवाक कळता आणि तेन्ना तांणी एक तेची क्षणा भितर वट्टू 49 चेडू कसो आसाची तिगेले गर्भाच्यान भायर येताची भायर येयले तेन्ना तिका मस्त आनंद जाता ती चेडूवा पळोवन कित्याक की म्हळ्यार ती चेडू आंगाच्यान तांगेले एकदम उजवाड येते उरता कशी देवाल एक म्हागच्यान प्रभ येतकी तशें तांगेले आंगाच्यान प्रभ येते उरता ते पळोवंक गेलो मस्त आनंद जाता तिका आनी ती पळयता तांगेले बरोबर इंद्रदेव बी आसा तेन्ना ती विचारता तेन्ना ती एक मस्त आनंद जाता तिका आनंद जावंक ती म्हणटा इंद्राक विचारता तू कशें आयलो म्हळ्यार तेन्ना ताका तू खंयच्यान आयलो म्हागे कडेन फाल्स उलयनाका तू म्हाका तुगेले बद्दल कसले राग ना आणि तू सांग म्हाका खरें तूच सांग तू कसं लायक तू बी मेल कशी आयलो गर्भाच्यान भायर म्हळ्यार तेन्ना तो भितर सांगता आवसूक माता म्हाका चूक जाली म्हगेच्यान व्हड अपराध जाले म्हळ्यार तेन्ना कसो अपराध जाले सांग म्हळ्यार तेन्ना माता तू इतले भाग्यशाली आस की म्हण सांगल्यार तुवें इतले व्हड तपस्या केले आनी तुगेले पोटा भितर देवता लोकांक तुगेले जन्म आयले तुगेले इतले तू पुंसवन व्रत इतले तुवें हाज्यान केले की आनी जाल्यार म्हगेले मना भितर म्हाका दिसलें की म्हळ्यार तू पयलीं कशी राक्षसा जन्म घाला तशी येतली आनी तांणी म्हाका मारतली म्हण विचार कर न्हू हांव तुगेले गर्भा भितर प्रवेश कर न्हू तांकां मारचे प्रयत्न केले 7 फस्ट एक चेरडाक मारले 7 चेडू जाली 7 चेडवाक मारले 49 चेडू अशी आयली म्हळ्यार तेन्ना ती इतलो आनंदा भितर उरता की म्हण सांगल्यार आनी म्हणटा माता म्हाका चूक जाली म्हगेली आनी हांव तांकां म्हगेले बरोबर तांकां देवी देवता लोक स्थान दिता केन्ना तांकां म्हगेले बरोबर देंवन तांकां खंयचेय त्रास जावचे ना अशें हांव पळोवंक येता म्हण तो दितीक नमस्कार करता आनी आपणाले बरोबर तांकां स्वर्ग लोकांक घेवन वता दितीक सुद्दां ते दिती मस्त आनंद जाता तिगेले मनांत उलय इतलें तिगेले ते भक्ती केले निमित्त तिगेले ते एनवियस कसो जाता कंप्लिटली तिगेले
डिस्ट्रॉय जाता आणि राक्षसा जन्म दितल तसं देवी दिती दिती कसं करता एक देवी देवता देवता लोकांक ते बी एक दोन ने 49 मारुत लोकांक ती आवसू जाता हे एक कशी एनवी एक डिवोशनात ट्रान्सफॉर जाले म्हणल्याक हे 6th कॅन्टो भितर येवत असेल हे कथा आम्ही मुखार पळोवया तशी आमगेले चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू आमगेले गौडीय वैष्णव परंपरा भितरी आमगेले चैतन्य महाप्रभू आमगेले भाग्य माधव गौडी संप्रदाया भितर येवत असले एक चैतन्य महाप्रभू निमित्त आमगेले आमी कसल आमगेले जीव कशी आमी सफर जाताची एनवियस निमित्त आणि इग्नोरन्स आणि आमगेले डिझायर निमित्त आमी कशी कमिट आमी हे करताची हांग म्हणलें आसा आमकां आमी माधव गौडीय संप्रदायाच्यान आयिल्लो मध्वाचार्य फॉलोवर्स मध्वाचार्यान कशी आमकां अद्वैत फिलॉसॉफी आमकां कशी दाखयले द्वैत म्हळ्यार जीव आणि परमात्मा हे विंगड विंगड आणि मुखार जेन्ना सांगता न्ही जीव परमात्मा आणि प्रकृती हे तिन्ही विंगड विंगड कित्याक की तांगेले पहिले अद्वैत फिलॉसॉफी भितरी शंकराचार्यान सांगिल्ले आमी जीव आणि परमात्मा एकच हांव बी नारायण तू बी नारायण अशी म्हणले तशें तांगे कसले चूक ना जाल्यार ते टायम एंड सर्कमस्टन्सा प्रकार शंकराचार्यान ते सांगिल्ले जाल्यार ताका मुखारी एक सुदारण करगे न्हू मध्वाचार्यान द्वैत फिलॉसॉफी हाडले आमी आणि परमात्मा विंगड विंगड जाल्यार तेच ताका फॉलो करगे न्हू चैतन्य महाप्रभून कसं सांगले की म्हळ्यार हय करेक्ट आसा आमी आणि परमात्मा विंगड विंगड जाल्यार परमात्मा कसो आसा तो विभू आणि आमी कसो आसा अणू म्हणले एक विषय आमकां कळ्ळे आणि आमगेले एक हे कसले कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन आमी देवाले सर्वेंट जीवेर स्वरूप हे कृष्णेर नित्यदास तशावन आमी केन्नाची आमगेले बरोबर आशिल्ले तसले फेलो एक आमकां आणि हरे कृष्ण महामंत्र कशी आमी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करगे न्हू आमी भगवंता लोकाक पावयत हे कलियुगा भितरी म्हणले तांणी आमकां दाखोवन दिले आणि कशी आमी खंयचे एक एनवियस जावं खंयचे एक आमगेले कमीट आमी सिनफूल एक्ट केले म्हण जाल्यार आमगेले नाम कसो आसा नांवाचे आमगेले कसले आमकां ते आमकां भगवंताला आमकां ताजे हे मेळना आमी कशें करता आमी खंयचे एक वैष्णवा तर्फे आमी खंयचे आमगेले मनात एक असूय भाव जावं हेट्रेड जावं खंयचे उरच्या ना आनी आमी असूय करच्या ना म्हणले तांणी चैतन्य महाप्रभून 3rd वर्साचे शिक्षाष्टकाम सांगिल्ले आसा तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरे आमी कीर्तन भगवंताला कीर्तन सदा हरी कश करका की म्हळ्यार तृणादपि सुनीचेन एक तण कशी एकदम कशी तागेले एक सुनीचेन कशी ते सहन करतकी ताजे वेर पळया गार्डना वताची आमी वॉक करताची सकल तण उरता तणार वटलोक चमकताची कसकस करताची जाल्यार ते तण केन्ना कशी सहन उरता तशी आमकां सहन शक्ती उरका तरोर अपि सहिष्णुना तरोर म्हळ्यार कसले रूख केन्ना पावस येता थंडी येता वत येता जाल्यार रूख कसो आसा केन्ना तो दगमग जायना एक हाजेर राबिल उरता आमकां तशी तरोर अपि सहिष्णु तशी आमगेल्या तूं सहन शक्ती येवका अमानिना मानदेना तूं अमानिना मानदेना आमगेला आमी तशें आमी आमगेल्या तूं खंयचे मान अपमान कित्याक की म्हळ्यार मान अपमान म्हाका हाण अशें सांगले म्हाका हाण म्हणले हाण म्हाका कशें सांगले अशें म्हण आमगेले येवचे एक व्हड विशय आमगे जिवना भितर हाण म्हाका अशें सांगले हांव इतलो व्हड सिनियर डिवोटी हांव इतलो सांत सिनियर डिवोटी हे म्हणले आमगेले मना भितर हे हजारच वट्टू जावचे फर्स्ट ऑफ ऑल हांव केन्ना समजूंक येता आमी की हांव बी भगवंताल सर्वेंट तो बी भगवंताल सर्वेंट तागेला हृदयात बी परमात्मा बसला मेगेल हृदयात बी परमात्मा बसला आमी सगळोकच भगवंताक सेवा करच्याक आमी हांगा आसाची म्हणले आमगेले एक मना भितर आमगेले केन्ना भावना येत की तेन्ना आमी हे अमानिना मान देना आमगेले ಒಟ್ಟು हे मान अपमान ಒಟ್ಟು दूर जावन कीर्तनीया सदा हरी हांगा कोंकणी भागवत पुराणा भितर
हांगा प्रभुजीन आमकां कशी एक छंद एक आमकां एक व्यवस्था करून दिल्या. इतलो भट्टू लोकांक एक भक्ती भितर हाण घे न्हू प्रत्येक लोकांक अशे अवकाश करून दिल्या उलोवंक तसले. आमकां पळय अशे आज 6th कॅन्टो भितर करतना हांव भाव भक्ती वैभव आमी करते आसा 3rd कॅन्टो पर्यंत म्हगेलो अभ्यास जाले आमगेले 3rd ऑलमोस्ट आमगेले जाले बाय जाल्यार आतां 6th कॅन्टो वाचच्या स्टार्ट केल्या जस्ट 4, 5, 6 केन्ना प्रभू आमगेले प्रभुजी निमित्त आमकां ते सुद्दां अभ्यास करच्याक एक आमकां अवकाश करून दिताची हे आमकां मस्त मस्त हांव धन्यवाद अर्पण करता. अशी एक वैष्णवाले कृपेन एक आमगेले आमी शिकका कशें आमी एक दुसऱ्याक आमी एक रिस्पेक्ट दिवका. केन्ना आमी दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवचे शिकताची तेन्ना आमकां ऑटोमॅटिकली आमगेले एक अहंकार मान अपमान हे बट्टू दूर जाता. आमी कीर्तनिया सदा हरे आमगेले कीर्तना भितर आमगेले कंप्लीट आमगेले मन लागता ते आमी पळोवया. नेक्स्ट पळोवया हे कशी एनवी ट्रान्सफॉर्म जाता. सो आमी हांगा आमी हे फिलॉसॉफी चैतन्य महाप्रभूल आमी हे फिलॉसॉफी कसो आसा दृढ निश्चय जावन आमी हाका हे करता. कित्याक की म्हळ्यार पहिले मायावादी लोकांक कसं सांगचे की म्हळ्यार आय एम इक्वल टू गॉड, आय एम गॉड, हांव भगवंत अशें म्हण सांगतात. जाल्यार कशी हाका चैतन्य महाप्रभून एक आपल्या चैतन्य महाप्रभूले फिलॉसॉफी कसो आसा हातूंत भितर आमगे स्वरूप कसो आसा नित्य दास म्हणल्यार आमकां चैतन्य चरितामृतात मध्य लिहिलात 20th श्लोका 108 भितर आमकां हे समजून सांगता कशी आमी भगवंताल भक्ती भितर कशी आमी एक सर्वंट जावंक घेवन आमी भगवंताले आनी भगवंताले एक भक्त आसाची वैष्णव आसा तांगेली सेवा करका आनी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम हे नवविध भक्ती भितर खंयची एक सुद्दां आमी दृढ निश्चय जावन केल्ले म्हण जाल्यार बी कित्याक म्हळ्यार श्रीमद भागवतम जस्ट श्रवणावेर राबिल आसा. आमी केन्ना भागवतमाच कसो आसा म्हळ्यार आमी म्हणका श्रवणम जस्ट परीक्षित महाराजान 7 दिवस 7 रात फक्त भागवतम आयकूंक घेवन तांणी तांगेले एक जीवन एक सार्थक करून घेतले. सो आमगेले पोजिशन कसले आमी कृष्णाले सेवक आनी बाकी वट्टू वैष्णव लोक आसाची तांकां वट्टू घेवन आमगे बरोबर घेवन आमी कृष्णाल सेव करका गुरु महाराजाल सेव करका म्हण. आनी हांगा आमी केन्ना असूये करच्या ना. हांकां आमकां 9th चॅप्टराची 1st श्लोका भितर कृष्ण सांगते आसा श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. हांगा कृष्ण सांगते आसा अर्जुनाक हे अर्जुन हांव तुका हे कित्याक दिते आसा हे नॉलेज किसले दिते हे राजविद्या राजगुह्यम असल तसले हे गुह्य कित्याक की म्हळ्यार आमगेल कसल तरी एक गुह्य एक विषय असल्यार आमकां जावक आशिल्ले आमकां प्रितीन आशिल्ले तसले आमकां एक विश्वास करता तसले मनशाक आमी शेअर करताचे पळय न्ही. तशीच हांगा भगवंत सांगते आसा हे गुह्यतमम इदम गुह्यतमम हे कसं सांगते आसा तुका सांगतेस कित्याक तू अनसूय वे तुगेला तू खंयची एनवियस ना तुगेला तू असूया प्रवृत्ती ना तू अनसूय वे आसा. म्हळ्यार आमकां कसं अंडरस्टँड का घेवका भगवंताले एक नॉलेज भगवत गीता की भागवतम की आनी भगवंताला आमकां प्रीती पात्र जावका म्हळ्यार आमी एनवियसनेस सोडका आमकां पयलीं कळका आमी एनवियस केल्ले निमित्त आज हांगा आसाची हे परत 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 आमी याद करता उरका आनी आमगेले आमी वट्ट लोकांक भक्ताक घेवन आमी एक आमगेले भक्ती मार्गात मुखार वचपाक आमी प्रयत्न करका. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका हे अवकाश करून दिले आनी मस्त एक पेशन्सली म्हगेले कसले तरी एक चूक जाल्ली उरल्यार म्हाका क्षम करा आनी एक हांव म्हगेले एक अल्प नॉलेजान म्हाका कशें कळटा की तशें हांवें सांगच्याक हे प्रयत्न केला आनी हांगा आशिल्ले तसले मालगड्यान म्हाका आशिर्वाद दिवका अशी हांव म्हगेले सेव करचे म्हाका एक हे दिव आनी म्हगेले बी मनात कसले अहंकार कसले हे नासी अशी वैष्णव लोकांक म्हाका सेव करचे म्हाका